आदली कॅबिनेट म्हळ्यार एक दंतकथा आशिल्ली आनी मुखेलमंत्र्याच्या विरोधान वचपाक एकय मंत्री तयार नासतालो असो आरोप साळगांव मतदारसंघाचो आमदार जयेश साळगांवकारान केला. ताचें म्हणणें आसा की ताणें मंत्रीपदाची सोपूत घेतली त्याच दिसा ताका तशें सांगिल्लें अशें तो म्हणटा. पिळण फोरमान दाखयल्ल्या कागदपत्रांच्या सत्यते विशीं प्रस्न उबो केलो. 2016 फोरम बंद पडिल्लो. आरडीएक्सको खातीर सालिगांवच्यान गौतम शिरोडकार. फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रेस कॉन्फरन्स जी आमी स्पेशली कॉल आउट केल्ली आसा आयज हे थोडे चार्जीस जे म्हाजे अगेन्स्ट लेवल केल्ले आसा, एलिगेशन्स केल्ले आसा ते एका रिप्लाय करपाक लागून ही आयज प्रेस कॉन्फरन्स आमी मुद्दम आपयल्या. तर फर्स्ट ऑफ ऑल काल पिलेन सिटीजन फोरमान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान तेणी मेजा धाडयत जी तेजी स्टायल आसा तियात्र जो करता तो ती मेजा धाडयत व्हडल्या व्हडल्यान आड्डात तेणी पेपर दाखयले थोडे पेपराची ऑथेंटिसिटी चॅक करची पडटली पयली. तर हे करता आसतना तेणी एलिगेशन घातलें की जयेश साळगांवकर तेन्ना ते मिटींग आसलो, कॅबिनेट मिटींग आसलो, जावं तो पास करपाक तेजो एक्सपान्शनाक तेजी मंजुरी आसली. आनीक हांव स्टार्टिंगच्यान सांगता डे वन जेन्ना आमी हो इश्यू घेतलेलो आसा सालिगांवान सगळे युनायटेड रावन जेन्ना हो इश्यू घेतलेलो आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक वॉर्न करता की लोकांचो प्रयत्न जातलो हे जे आमचे मुवमेंट आसा हो जो आमचो प्रकल्प आमचो आमी एक हे चलयल्ले आसा की एक्सपान्शन जावपाक दिवचे ना. तर कोर फोकस आमचो आसा तो एक्सपान्शन जावपाक दिवचे ना. हेजे कडल्यान आमचें लक्ष आमी केंद्रीत करया, हेजेर केंद्रीत करया, हेजे कडल्यान डायवर्ट जावपाक दिवचे ना. प्रयत्न खूब जातले तितूनचो हो एक प्रयत्न आसा येतो जाता. पिलेन सिटीजन फोरम एक टायमार वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायझेशन्स म्हणून नामना आसली आनी ट्रुली तेंचे परफॉर्मन्स तशें आसले. तेंच्यांनी एक प्रोजेक्ट वीच वॉज कमींग ऑन द हिल ह्याच सेम आतां जे प्लांट आसा पळय इंडस्ट्री फाटल्यान त्याच त्या हिलार तो प्रोजेक्ट येतालो. दे हॅव स्टॉप दॅट प्रोजेक्ट आनी ते प्रोजेक्ट स्टॉप करून तेंचें इंटेन्शन लोकां फुडल्यान कळ्ळें की हे गांव सांबाळपाचे लोक, हे भुरगे जे गांव सांबाळपाक फुडें सरलेले आसा हेंकां भुरग्यांक आदार करपाक जाय म्हणून सगळ्या वाठारांतल्यान बरे शिकलेले एडवोकेट्स फुडें सरले, इंजिनियर्स फुडें सरले आनी आयज सिंगल हँडेडली प्रकाश बानोडकर हॅज फिनिश्ड पिलेन सिटीजन फोरम. पिलेन सिटीजन फोरमाचेर नामशेष म्हण एकलोच आयज प्रकाश बानोडकर वावुरता. जे प्रेस कॉन्फरन्साक काल तुमी पळयल्ले पळय नन ऑफ दीज बॉयज आर मेंबर. 2 जाण फक्त पिलेनकर आसले, बाकीचो आसलो तो आमी ताका वळखना केन्ना पळोवंक ना ताका. तर हे भाड्यो थ्रू मनीस हाडून प्रेस कॉन्फरन्स घेवप, लोकांक ब्लॅकमेल करप हें तेजें काम. पिलेन सिटीजन फोरम लास्ट आसलो एक्झिस्ट इन दिस आर द RTI डॉक्युमेंट. ताका संवय आहा RTI डॉक्युमेंट अशें आलोवपाची पळय ते जे पिलेन सिटीजन फोरमाचे डॉक्युमेंट्स. पिलेन सिटीजन फोरम टेन्युअर 2013-2016 2016 हो एक्सपायर जाल्लो आसा. पिलेन सिटीजन फोरम डज नॉट एक्झिस्ट नाव एनीमोर. आनी आयज तो जे कंप्लेंट्स घालता अंडर द बॅनर ऑफ पिलेन सिटीजन फोरम जावं बाकीचे तो कंप्लेंट्स घालता ऑन पिलेन सिटीजन फोरम लेटरहेड हेका आयज व्हॅल्यू ना. हेजेर क्रिमिनल कंप्लेंट खरें म्हणल्यार फायल जावपाक जाय आनी सपोज कोणें फायल केली ना ती हांव फायल करतलो कित्याक हो बॅनर घेवन लोकांक खूब त्रास करता. म्हाजे बद्दल सांगचें म्हणल्यार काल प्रकाशान आनी मायकलान दोगांनी वांगडाच स्टेटमेंट केलें की जयेश साळगांवकर थंय प्रेजेंट आसलो, जयेश साळगांवकराच्या मर्जीन हें जालां आनी जयेश साळगांवकरान तिचेर सायन मारल्या. मायकल नवो मंत्री आसा, मायकलाक कळपाक जाय कॅमिस्ट्री ऑफ अ कॅबिनेट वीच म्हाका दिसता शिकपाक जाय ताणें अजून. ही इज परफॉर्म्ड वेल एज ए MLA पण एज अ मिनिस्टर ही हॅज टू नो द कॅमिस्ट्री ऑफ द कॅबिनेट. कॅबिनेट इज अ मिथ म्हणटात. इवन इफ यू ऑब्जेक्ट देर इज ऑब्जेक्शन हे बीन काय आसना. इट इज डिस्कस, द फायल इज डिस्कस अँड इफ CM फील्स एप्रोप्रिएट दॅट अ फायल नीड्स मागीर रिगार्डलेस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्शन्स कोणी समज ऑब्जेक्ट केले जाल्यार CM ताका इम्पॉर्टन्स दिना. इफ ही फील्स दॅट द फायल इज निडेड, this is needed, he goes ahead with his plan. And if you protest, you cease to become a minister. You cannot be a minister in his cabinet if you go against the chief minister. Also there's a कायदो असता and this was told to us the very first day of the cabinet. आता हितून crystal clear आसा that at no point of time, even when I was not an MLA, when I am a minister and today as an MLA, सदीत माझो स्टँड एकूच आसा that we will not allow the expansion of Saligaon waste treatment plant because it is a small hill surrounded by beautiful villages. The roads are narrow, the water table is getting contaminated. प्रकाश बांदोडकर आयज म्हणटा पळय
की जयेश साळगांवकर आपल्याक जिपीर चडयलो म्हणून आनी आमी म्हाका ताका सोडलो म्हणून सारकोच. हें तुवें ताका विचारपाक जाय, जेन्ना तूं सांगता पळय आपल्याक हात चडयलो आनी आमकां फटयलें म्हणून आनी आमी ताका सोडलो म्हणून. इतलो 1 वर्स तूं हे इलेक्शनाक तुका जयेश साळगांवाक सपोर्ट केलो मरे, तुका बाकीच्या एका तुका सपोर्ट केलो मरे. आनी हांवें प्रकाश बांदोडकराक सपोर्ट करूंक ना, हांवें सपोर्ट केलो पिलेन सिटीजन फोरमाक. पिलेन सिटीजन फोरम परते युनायट जाल्ले, परते वांगडा एका माचयेर बसलेले म्हाका सगळे जाय आसले, ऑल 60 ऑफ दोज. पिलेन सिटीजन फोरम हॅज टू बी रिवायव्ड अगेन अँड पिलेन सिटीजन फोरम, आय वील रिवायव पिलेन सिटीजन फोरम. परतो सगळ्या लोकांक एक उद्देश घेवन टू हेल्प, कोणाक त्रास करपाक लागून न्हू,